बाळी कुंकळीमदलो धंयचो माडो वाठारांतलो शार्प टर्न बळी घेवपाची वाट पळयता. देखून ह्या मार्गावयल्यान प्रवास करपी जीव मोठी धरूनच प्रवास करतात. तांची दुरुस्ती करून सरकारान तांकां थाकाय दिवपाची गरज आसा. बाळी पंचायत आनी कुंकळे नगरपालिके शिमेर एक धंयचो माडो वाठार आसा. ह्या वाठारांत महामार्ग एक शार्प टर्न घेता. 7-8 दिसांनी अपघात हो थारिल्लो नित्यक्रम. तीग चौगांचे बळी ह्या टर्नान घेतल्यात. निकतीच पर्यटकाच्या वाहनान थंय घालून घेतले. बाळीची ही परंपरा बंद जावची अशें प्रवाशा बरोबर थळाव्यांकय दिसप स्वाभाविक. एक सामकें धोकादायक वळण आसा आनी हें वळण अशें प्रत्येक टायमार हांगा एक्सिडेंट जातात. सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिल्लें ह्या पयलीं कितें हांगा हे एक्सिडेंटल झोन आहा, हे टर्न आहा ते शार्प टर्न आहा ते व्हडले करचे वाडोवचे म्हणून. पण सरकार हेजेर कांयच करना आनी एक्सिडेंट वाडत आहात. हेज्या पयलीं हांगा एक बस एक्सिडेंट जाल्ली आनी एकलो कोण एक्सपायर्ड जाल्लो, तेन्ना एक ट्रक परतून पडलेलो. पयर हालींच एक मोटरसायकल वालो सकल डायरेक्ट भितर गेल्लो आनी आज हे टुरिस्ट आमची एक गाडी पडल्या आनी 2 जाण इंजर्ड जाल्या. खरें म्हणल्यार हें तर सरकार आनी PWD हें तर काम करना. हे सरकारा कडल्यान वसूल करपा जाय ह्या लोकांनी जे लॉस जाता ते प्रत्येक टायमार सरकाराक सांगून सुद्दां जायना. म्हणल्यार एक सामकी व्हडली आमचे लज अशी आमकां ह्या गोंयकारांक आमकां लज अशी. जेन्ना गांवचे लोक सरकाराच्या निदर्शनां हाडून दिता बाबा हें धोकादायक वळण हांगा एक्सिडेंट खूब जातात, तेन्ना बेगीन जाता तितले बेगीन हांगा हो रस्तो वाडोवचो म्हणून तेन्ना सरकार कांयच पळयना. तेन्ना सरकाराचे एक सामके हें म्हणून कितें म्हणटा तेका आमी सामकें दुर्लक्ष करता सरकार. हो रस्तो बेगीन जावपा जायो अशी आमी सरकारा कडेन सुद्दां मागणी. आमी कमीत कमी म्हळ्यार 3 ते 4 जाण एक्सपायर जाल्ले आहात ऑन द स्पॉट. हेचेर अजून पर्यंत दखल घेतली ना सरकारान आनी ही दखल बेगीन घेवची अशी आमी तुमच्याच चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आमी न्यायबंदार आनीक बाळ्ळी हांगा एक्सिडेंट जाता म्हणून आमी परत अवेअरनेस केल्ले आनी मागीर ते स्पीड ब्रेकर घातले आनीक आज एक्सिडेंट थंय कमी जाले. तेन्ना सरकारान हांव तुमच्या चॅनला कडेन मागता सरकाराच्या हे निदर्शनां हाडचें कित्याक हांगा एक हें वळण व्हडली करून कित्याक हांगाय एक्सिडेंट कमी करता. हे जे शार्प टर्न आसा हे धंयची माड्या म्हूण थंय आसा. बाळ्ळी आनी कुंकळीची जी बाउंड्री आसा ह्या बाउंड्रीचेर आसा आनी हे दोगांयक पडटा. बाळ्ळी पंचायती पडटा आनी म्युन्सिपाल्टीक पडटा. पण आज आमी गांवचो लोक जो आसा हांगा कितली वर्स जाली मागता की हो जो टर्न आसा हे शार्प टर्न आसा हे काडचें म्हणून. कित्याक हांगा एक्सिडेंट 8-8 दिसांनी एक्सिडेंट जातात आनी ह्या जाग्याचेर हेजी पयलीं जवळ जवळ 3 ते 4 डेथ हांगा जाले कडेन आसात. इतले सरकाराक या PWD सांगून सुद्दां सरकार हांगा कांयच करना. ही जी टर्न आसात ही काडपाक जाय आसली, ही सारकी करपाक जाय आसली, ही व्हड करपाक जाय आसली आनीक आज ही केली ना कारणान आज हांगा एक्सिडेंट जाल्या. एक जी टुरिस्ट गाडी आसा ही हांगा पडले कडेन आसा आनी हितूंतले 2 जाण आसा ते इंजर्ड जाले कडेन आसा, तांकां हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा. लोक मागणी करतात बेगीच्या बेगीन हांगा करचे आनी लोकांनी ही मागणी केल्या की हे जे कोणी असली सांगून सुद्दां जर PWD हेजेर कांय घेतना तर हे पयशे PWD कडच्यान वसूल करून घेवचे. ताके हे खरेंच वसूल करून घेवपा जाय की एक जबाबदार PWD उरता. आनी जो पर्यंत असली एक्शन आनी कोर्ट सुद्दां कॉग्निजेबल ऑफेन्स जेन्ना घेता तेन्ना असली घेवपा जाय तेणी. आनी ह्या PWD कित तरी एक फायन दिवपा जाय. ती फायन दिल्यार हांगा ही सारकी जातली, ना जाल्यार हे रस्ते अशे उरतले. गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक राव.